पयले वता की बीजेपीचे फुटतले मेजॉरिटी निवडून येता हे अजूनही जनते मुखार कुवाडे आसा. दनपारची 12 मेरेन निकाल तडीक लागतलो म्हण अदमास गोंय वेंचणूक आयोगान व्यक्त केला. उमेदवारी मतमेजणी केंद्रार येवपाक लागल्यात. मतमेजणी केंद्रार कडक पुलीस बंदोबस्त दवरला. सगळ्या नेमांचे पालन करून लोकांनी सहकार्य करचे म्हण उलो उत्तर गोंयचो जिल्लो अधिकारी अजित रॉय हांच्यांनी आदी केल्लो आसा. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर, बट एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र, क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं, इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं. पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आपके प्लेसमेंट्स के चैप्टर पे सक्सेस का थप्पा यहीं से लगेगा. ये इन्हें बोलने की जरूरत नहीं, इनके प्लेसमेंट्स ही बोलते हैं. चूज मोर, चूज राइट. पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. मतदारसंघाचे जे लोक आसात तेंची म्हाका भरपूर साथ आसा आनी म्हाका विश्वास आसा की हांव आयज निवडणूक निश्चित जिखतलें आनी भरपूर मार्जिनान जिखतलें ही म्हाका खात्री आसा. कोणाक सपोर्ट करताले, कोणाक सपोर्ट करताले, कितले मार्जिन कितले पडटा, कोणाक सपोर्ट मार्जिन कितले 2000च्या वयर मार्जिन घेवन हांव जिखून येतलें. बीजेपी सपोर्ट करतली. मॅडम कोणाक सपोर्ट करतली? मॅडम बीजेपी कॅन्डिडेटाक उडोवन बीजेपीक सपोर्ट करतली तुमी? हांव म्हाजे निवडून येतरीच म्हाजे जे समर्थक आसात, जे सपोर्टर आसात तेंचे विचार घेवन निर्णय घेतले. इलेक्ट जाले ऑल द बेस्ट मॅडम. ना सध्या आम्ही तसे काय विचार ना. नंबर पळयता त्या 40 मतदारसंघात जनतेने कसो कॉल दिला तेजेर वचपाचें. कशें पळयता तुमी तितले मार्जिन? 4000 आमचे मार्जिन आसतले. लीड आमची आसतली 4000 सावड्डे मतदारसंघातले डेफिनेटली. गोंयान कोणाचे गव्हर्नमेंट फॉर्म जाल्ले अशें तुमकां दिसता? आता तेच न्ही, असं पेटी बंद आसा. आता रोखडेच तुमकां कळटलें. तुमकां आयडिया ना म्हणटा तुमी काय? ना. म्हाका विश्वास आसा म्हज्या कुळी देवाचेर नंदी गेल्यांचेर आनी म्हज्या लोकांचेर म्हाका आयज पर्यंत सांबाळला आनी ह्या फावटी सांबाळटलो. बरे लोकांनी साथ दिल्ली आसा आनी सुरवातेक सांगता हांव म्हजें रिटेन दिवचें आसा. मार्जीन बऱ्यापैकी मेळटली. हांव पयलीं पासून म्हणटा जे आज पर्यंत मार्जीन मेळना इतली मार्जीन मेळटली सुरवातीक म्हणटा, पूण हांव बऱ्यापैकी जिखतलो. म्हणजे लोकांचेर म्हाका पूर्ण विश्वास आसा. पार्टीक कितले सीट येतले? पार्टीक बऱ्यापैकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटीन आमी जिखतात. हांव सुरवातीपासून हो स्टेटमेंट करता की एब्सोल्यूट मेजॉरिटीन हे जिखता आनी हॅट्रिक करता. परत फुडें सरकार स्थापन करता. म्हाजे सरकार सगळ्यांत चड मार्जिन हेवर मेळटलें तुमकां जाल्यार हे बीजेपी फॅक्टर काय बाबू फॅक्टर? पळय कितें जाता आज पर्यंत हांव जे पयलीं अनेक इलेक्शनां लढयला ते दुसरे पक्षाचे आसता, पक्ष खंयचो आसूं, म्हाका म्हज्या लोकांचेर विश्वास आसा. ज्या ज्या जाग्यार हांव आसा लोकांक म्हाका साथ दिल्ली आसा. पक्षाचो साथ आसा, सगळ्यांचो साथ आसा, पूण लोकांचेर म्हाका विश्वास आसा. देवाचेर म्हाका विश्वास आसा, नंदी गेल्यांचेर विश्वास आसा आनी लोकांचेर खास करून म्हाका लोकांचो विश्वास जेणे करून म्हजो विजय निश्चित. गव्हर्नमेंट फॉर्म करता पयलीं पासून हांव सांगत आसा. आज पर्यंत कोण सांगता गव्हर्नमेंट भाजप फॉर्म करता एब्सोल्यूट मेजॉरिटीन भाजप येता. जर कदाचित जर गरज या ठिकाणी पडली जाल्यार सुद्धा अपक्ष आणि बाकीच्या लोकांचा साथ मेळटलो. पण भाजपा सत्ता परत हॅट्रिक करता. जे गोंयाक इतिहास जातलो. गोंयाक आज पर्यंत जे हॅट्रिक कोणा सरकार जाल्लो ना, 3 गोंयाक कंटिन्यू सरकार केन्ना गेल्लो हो ह्या फावटी भाजप सरकार. सीएमाचेर दावा अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर, बट एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र, क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं, इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं. पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आपके प्लेसमेंट्स के चैप्टर पे सक्सेस का थप्पा यहीं से लगेगा. ये इन्हें बोलने की जरूरत नहीं, इनके प्लेसमेंट्स ही बोलते हैं. चूज मोर, चूज राइट.
पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात। आरडीएक्सच्या कोकणी खबराचित्रांत तुमकां मायमोगाचो येवकार। नदर मारूया म्हत्वाच्या घडणुकांचेर। मतमेजणीक दरेका टेबलाचेर एजंट नेमपाक उमेदवाराक मेकळीक आसा। व्हेरी कम्फर्टेबल। काय कितें अपेक्षीत आसा सर? कसो ओव्हरऑल तुमचो एक्झिट पोल कितें सांगता? आम्ही सांगता की फुल फ्लेजेड बीजेपी सरकार फॉर्म करता। सर फुटाफुटीचें राजकारण पळयता तेन्ना बीजेपी कडेन आतां पळयलें वता की बीजेपीचे फुटतले कितें मेजॉरिटी फुल येतली। गोंयांत 14 फेब्रुवारीक जे 40 मतदारसंघां खातीर मतदान जाल्ले ताचो निकाल ब्रेस्तारा म्हळ्यार 10 मार्चाक आयज लागतलो। ह्या मतमेजणेक सकाळी फुडें राज्यांत 8 वरांचेर सुरवात जाल्या। खंय कोण निवडून येता हें अजूनय जनते मुखार कुवाडें आसा। दनपारची 12 मेरेन निकाल तडीक लागतलो म्हण अदमास गोंय वेंचणूक आयोगान व्यक्त केला। उमेदवारूय मतमेजणी केंद्रार येवपाक लागल्यात। मतमेजणी केंद्रार कडक पुलीस बंदोबस्त दवरला। सगळ्या नेमांचे पालन करून लोकांनी सहकार्य करचे म्हण उलो उत्तर गोंयचो जिल्लो अधिकारी अजित रॉय हांच्यांनी आदी केल्लो आसा। आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर, बट एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र, क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं, इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं। पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात। आपके प्लेसमेंट्स के चैप्टर पे सक्सेस का थप्पा यहीं से लगेगा। ये इन्हें बोलने की जरूरत नहीं, इनके प्लेसमेंट्स ही बोलते हैं। चूज मोर, चूज राइट। पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात। मतदारसंघाचे जे लोक आसात तेंची म्हाका भरपूर साथ आसा आनी म्हाका आज विश्वास आसा की हांव आयज निवडणूक निश्चित जिखतलें आनी भरपूर मार्जिनान जिखतलें ही म्हाका खात्री आसा। कोणाक सपोर्ट करताले? कोणाक सपोर्ट करताले? कितले मार्जिन कितले पडटा? कोणाक सपोर्ट मार्जिन कितले? 2000च्या वयर मार्जिन घेवन हांव जिखून येतलें। बीजेपी सपोर्ट करतली? मॅडम कोणाक सपोर्ट करतली? मॅडम बीजेपी कॅन्डिडेटाक उडोवन बीजेपीक सपोर्ट करतली तुमी? हांव म्हाजे निवडून येतरीच म्हाजे जे समर्थक आसात जे सपोर्टर आसात त्यांचे विचार घेवन निर्णय घेतले। ऑल द बेस्ट मॅडम। ना सध्या आम्ही तसे काय विचारना। नंबर पळयता जे 40 मतदारसंघात जनतेने कसो कॉल दिला तेजेर वचपाचें। कशें पळयता तुमी? कितले मांडून 4000 आमचे मार्जिन असतले। लीड आमची असतली 4000 सावड्डे मतदारसंघातले डेफिनेटली। गोंयांत कोणाचे गव्हर्नमेंट फॉर्म जाल्ले अशें तुमकां दिसता? तेच न्ही असं पेटी बंद आसा आता रोखडेच तुमकां इतलें तुमकां आयडिया ना म्हणटा तुमी काय? ना म्हाका विश्वास आसा म्हज्या कुळी देवाचेर नंदी गेल्यांचेर आनी म्हज्या लोकांचेर तेणी म्हाका आयज पर्यंत सांबाळला आनी ह्या फावटी समजले ते बरे लोकांनी साथ दिल्ली आसा आनी सुरवातेक सांगता म्हजी इंटेन आसा
मार्जिन बऱ्यापैकी मेळटली. हांव पयलीं पासून म्हणटा जे आज पर्यंत मार्जिन मेळना इतली मार्जिन मेळटली सुरवातीक म्हणटा, पूण हांव बऱ्यापैकी जिखतलो म्हणजे लोकांचे म्हाका पूर्ण विश्वास आसा. पार्टीक कितले सीट येतले? पार्टीक बऱ्यापैकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटीन आमी जिखता. हांव सुरवाती पासून हो स्टेटमेंट करता की एब्सोल्यूट मेजॉरिटीन हे जिखता आनी हॅट्रीक करता, परत पुढे सरकार स्थापन करता भाजप. सरकार सगळ्यांत चड मार्जिन हेवर मेळटलें तुमकां जाल्यार हे बीजेपी फॅक्टर काय बाबू फॅक्टर? पळय कितें जाता आज पर्यंत हांव जे पयलीं आनी इलेक्शन लढयला ते दुसरे पक्षाचे भाजप पक्ष खंयचो आसूं म्हाका म्हणजे लोकांचेर विश्वास आसा. ज्या ज्या जाग्यार हांव आसा लोकांक म्हाका साथ दिल्ली आसा, पक्षाचो साथ आसा, सगळ्यांचो साथ आसा, पण लोकांचेर म्हाका विश्वास आसा, देवाचो म्हाका विश्वास आसा, नंदीगणाचो विश्वास आसा आनी लोकांचेर खास करून म्हाका लोकांचो विश्वास जेणे करून म्हजो विजय निश्चित. गव्हर्मेंट फॉर्म करता पयलीं पासून हांव सांगत आसा, आज पर्यंत कोण सांगता गव्हर्मेंट भाजप फॉर्म करता एब्सोल्यूट मेजॉरिटीन भाजप येता. जर कदाचित जर गरज या ठिकाणी पडली जाल्यार सुद्धा अपक्ष आणि बाकीच्या लोकांचा साथ मेळटलो, पण भाजपा सत्ता परत हॅट्रिक करता. जे गोंयाक इतिहास जातलो, गोंयाक आज पर्यंत जे हॅट्रिक कोणा सरकार जाल्लो 3 वेळा कंटिन्यू सरकार केन्ना गेल्लो हो ह्या फावटी भाजप सरकार. सीएमाचेर दावा सर एकच नाका रे व्हेरी कम्फर्टेबल. काय कितें अपेक्षीत आसा सर? कसं ओव्हरऑल तुमचो एक्झिट पोल कितें सांगता? आम्ही सांगता की फुल फ्लेजेड बीजेपी सरकार फॉर्म करता. सर फुटाफुटीचे राजकारण पळयता तेन्ना बीजेपी कडेन आतां पळयले वता की बीजेपीचे फुटतले. मेजॉरिटी फुल येतली. गोंयांत 14 फेब्रुवारीक जे 40 मतदारसंघां खातीर मतदान जाल्लें ताचो निकाल ब्रेस्तारा म्हळ्यार 10 मार्चाक आयज लागतलो. ह्या मतमेजणेक सकाळी फुडें राज्यांत 8 वरांचेर सुरवात जाल्या. खंय कोण निवडून येता हें अजूनय जनते मुखार कुवाडें आसा. दनपारची 12 मेरेन निकाल तडीक लागतलो म्हण अदमास गोंय वेंचणूक आयोगान व्यक्त केला. उमेदवारी मतमेजणी केंद्रार येवपाक लागल्यात. मतमेजणी केंद्रार कडक पुलीस बंदोबस्त दवरला. सगळ्या नेमांचे पालन करून लोकांनी सहकार्य करचे म्हण उलो उत्तर गोंयचो जिल्लो अधिकारी अजित रॉय हांच्यांनी आदी केल्लो आसा. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर, बट एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र, क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं, इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं. पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आपके प्लेसमेंट्स के चैप्टर पे सक्सेस का थप्पा यहीं से लगेगा. ये इन्हें बोलने की जरूरत नहीं, इनके प्लेसमेंट्स ही बोलते हैं. चूज मोर, चूज राइट. पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. मतदारसंघ
गोंयचे जे लोक आसात तेंची म्हाका भरपूर साथ आसा आनी म्हाका विश्वास आसा की हांव आयज निवडणूक निश्चित जिखतलें आनी भरपूर मार्जिनान जिखतलें ही म्हाका खात्री आसा. कोणाक सपोर्ट करताले, कोणाक सपोर्ट करताले, कितले मार्जिन कितले पडटा, कोणाक सपोर्ट मार्जिन कितले 2000च्या वयर मार्जिन घेऊन हांव जिखून येतलें. बीजेपी सपोर्ट करतली. मॅडम कोणाक सपोर्ट करताली, मैडम बीजेपी कॅन्डिडेटाक उडोवन बीजेपीक सपोर्ट करतली तुम्ही? हांव म्हाजे निवडून येतरीच म्हाजे जे समर्थक आसात जे सपोर्टर आसात त्यांचे विचार घेऊन निर्णय घेतले. इलेक्ट जाले तुम्ही ऑल द बेस्ट मॅडम. ना सध्या आम्ही तसे काय विचारना. नंबर पळयता त्या 40 मतदारसंघात जनतेने कसो कॉल दिला त्याचे वचपाचे. कशें पळयता तुमी? कितले मार्जिन? 4000 आमचे मार्जिन असतले. लीड आमची असतली 4000 सावड्डे मतदारसंघातले डेफिनेटली. गोंयान कोणाचे गव्हर्नमेंट फॉर्म जाल्ले अशें तुमकां दिसता? आता तेच न्ही असं पेटी बंद आसा. आता रोखडेच तुमकां कळटलें. तुमकां आयडिया ना म्हणटा तुमी काय? ना म्हाका विश्वास आसा म्हज्या कुळ देवाचेर नंदी गेल्यांचेर आनी म्हज्या लोकांचेर म्हाका आयज पर्यंत सांबाळला आनी ह्या फावटी सांबाळटे बरे लोकांनी साथ दिल्ली आसा आनी सुरवातेक सांगता हांव म्हजी रिटर्न दिवची आसा. मार्जीन बऱ्यापैकी मेळटली. हांव पयलीं पासून म्हणटा जे आज पर्यंत मार्जीन मेळना इतली मार्जीन मेळटली सुरवातीक म्हणटा पूण हांव बऱ्यापैकी जिखतलो. म्हणजे लोकांचेर म्हाका पूर्ण विश्वास आसा. पार्टीक कितले सीट येतले? पार्टीक बऱ्यापैकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटीन आमी जिखता. हांव सुरवातीपासून हो स्टेटमेंट करता की एब्सोल्यूट मेजॉरिटीन हे जिखता आनी हॅट्रिक करता. परत फुडें सरकार स्थापन करता म्हाजे सरकार सगळ्यांत चड मार्जिन हेवर मेळटलें तुमकां जाल्यार हे बीजेपी फॅक्टर काय बाबू फॅक्टर? पळय कितें जाता आयज पर्यंत हांव जे पयलीं अनेक इलेक्शन लढयला ते दुसरे पक्षाचे आसता भाजप पक्षाचे पक्ष खंयचो आसूं म्हाका म्हज्या लोकांचेर विश्वास आसा. ज्या ज्या जाग्यार हांव आसा लोकांक म्हाका साथ दिल्ली आसा. पक्षाचो साथ आसा सगळ्यांचो साथ आसा पूण लोकांचेर म्हाका विश्वास आसा. देवाचेर म्हाका विश्वास आसा. नंदी गेल्यांचेर विश्वास आसा आनी लोकांचेर खास करून म्हाका लोकांचो विश्वास जेणे करून म्हजो विजय निश्चित. गव्हर्नमेंट फॉर्म करता पयलीं पासून हांव सांगत आसा. आज पर्यंत कोण सांगता गव्हर्नमेंट भाजप फॉर्म करता एब्सोल्यूट मेजॉरिटीन भाजप येता. येद्या कदाचित जर गरज ह्या ठिकाणी पडली जाल्यार सुद्धा अपक्ष आनी बाकीच्या लोकांचो साथ मेळटलो. पूण भाजपा सत्ता परत हॅट्रिक करता. जे गोंयाक इतिहास जातलो. गोंयाक आज पर्यंत जे हॅट्रिक कोणा सरकार जालें ना 3 वेळा कंटिन्यू सरकार केन्ना गेलो हो ह्या फावटी भाजप सरकार. सर एकच नाका रे व्हेरी कम्फर्टेबल. काय कितें अपेक्षीत आसा सर? कसं ओव्हरऑल तुमचा एक्झिट पोल कितें सांगता? आम्ही सांगता की फुल फ्लेजेड बीजेपी सरकार फॉर्म करता. सर फुटाफुटीचें राजकारण पळयता तेन्ना बीजेपी कडेन आतां पयलें वता की बीजेपीचे फुटतले. मेजॉरिटी फुल येतली.
14 फेब्रुवाराक जे 40 मतदारसंघां खातीर मतदान जाल्ले ताचो निकाल ब्रेस्तारा म्हळ्यार 10 मार्चाक आयज लागतलो. ह्या मतमेजणेक सकाळी फुडें राज्यांत 8 वरांचेर सुरवात जाल्या. खंय कोण निवडून येता हें अजूनय जनते मुखार कुवाडें आसा. दनपारची 12 मेरेन निकाल तडीक लागतलो म्हण अदमास गोंय वेंचणूक आयोगान व्यक्त केला. उमेदवारी मतमेजणी केंद्रार येवपाक लागल्यात. मतमेजणी केंद्रार कडक पुलीस बंदोबस्त दवरला. सगळ्या नेमांचे पालन करून लोकांनी सहकार्य करचे म्हण उलो उत्तर गोंयचो जिल्लो अधिकारी अजित रॉय हांच्यांनी आदी केल्लो आसा. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर, पर एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र, क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं, इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं. पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आपके प्लेसमेंट्स के चैप्टर पे सक्सेस का थप्पा यहीं से लगेगा. ये इन्हें बोलने की जरूरत नहीं, इनके प्लेसमेंट्स ही बोलते हैं. चूज मोर, चूज राइट. पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. मतदारसंघाचे जे लोक आसात तेंची म्हाका भरपूर साथ आसा आनी म्हाका आज विश्वास आसा की हांव आयज निवडणूक निश्चित जिखतलें आनी भरपूर मार्जिनान जिखतलें ही म्हाका खात्री आसा. कोणाक सपोर्ट करताले, कोणाक सपोर्ट करताले, कितले मार्जिन कितले कोणाक सपोर्ट मार्जिन कितले 2000च्या वयर मार्जिन दिवन हांव जिखून येतलें. बीजेपी सपोर्ट करतली. मॅडम कोणाक सपोर्ट करताली? मॅडम बीजेपी कॅन्डिडेटाक उडोवन बीजेपीक सपोर्ट करतले तुमी? हांव म्हाजे निवडून येतरीच म्हाजे जे समर्थक आसात, जे म्हाजे सपोर्टर आसात तेंचे विचार घेवन निर्णय घेतले. ऑल द बेस्ट मॅडम. ना सध्या आम्ही तसे काय विचारना. नंबर पळयत त्या 40 मतदारसंघात जनतेने कसो कॉल दिला त्याच्यावर वचपाचें. कशें पळयता तुमी तितले मार्जिन? 4000 आमचे मार्जिन असतले. लीड आमची असतली 4000 सावड्डे मतदारसंघातले डेफिनेटली. गोंयान कोणाचे गव्हर्नमेंट फॉर्म जाल्ले अशें तुमकां दिसता? आता तेच न्ही, असं पेटी बंद आसा. आता रोखडेच तुमकां कळटलें. तुमकां आयडिया ना म्हणटा तुमी काय? ना. आसा म्हाका विश्वास आसा म्हज्या कुळदेवाचेर नंदीगेलांचेर आनी म्हज्या लोकांचेर म्हाका आयज पर्यंत सांबाळला आनी ह्या फावटी सांबाळटे ते बरे लोकांनी साथ दिल्ली आसा. आनी सुरवातेक सांगता हांव म्हजे रिटेन दिवचे आसा. मार्जीन बऱ्यापैकी मेळटली. हांव पयलीं पासून म्हणटा जे आज पर्यंत मार्जीन मेळना इतली मार्जीन मेळटली सुरवातीक म्हणटा, पूण हांव बऱ्यापैकी जिखतलो. म्हणजे लोकांचेर म्हाका पूर्ण विश्वास आसा. पार्टीक कितले सीट येतले? पार्टीक बऱ्यापैकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटीन आमी जिखतात. हांव सुरवातीपासून हो स्टेटमेंट करता की एब्सोल्यूट मेजॉरिटीन हे जिखता आनी हॅट्रिक करता. परत एक फुडें सरकार स्थापन करता म्हाजे. सगळ्यांत चड मार्जिन हेवर मेळटलें तुमकां जाल्यार हे बीजेपी फॅक्टर काय बाबू फॅक्टर? पळय कितें जाता आज पर्यंत हांव जे पयलीं अनेक इलेक्शनां लढयला ते दुसरे पक्षाचे पक्ष खंयचो आसूं म्हाका म्हज्या लोकांचेर विश्वास आसा. ज्या ज्या जाग्यार हांव आसा लोकांनी म्हाका साथ दिल्ली आसा. पक्षाचो साथ आसा, सगळ्यांचो साथ आसा, पण लोकांचेर म्हाका विश्वास आसा. देवाचेर म्हाका विश्वास आसा, नंदीगेलांचेर विश्वास आसा आनी लोकांचेर खास करून म्हाका लोकांचो विश्वास जेणे करून म्हजो विजय निश्चित. गव्हर्नमेंट फॉर्म करता पयलीं पासून हांव सांगत आसा. आज परत कोण सांगता गव्हर्नमेंट भाजप फॉर्म करता एब्सोल्यूट मेजॉरिटीन भाजप येता. जर कदाचित जर गरज यादी पडली जाल्यार सुद्धा अपक्ष आणि बाकीच्या लोकांचो साथ मेळटलो. पण भाजपा सत्ता परत हॅट्रिक करता. जे गोंयाक इतिहास जातलो. गोंयाक आज पर्यंत जे हॅट्रिक कोणा सरकार जाल्लो 3 वेळा कंटिन्यू सरकार केन्ना गेल्लो हो ह्या फावटी भाजप सरकार. सीएमाचेर दावा
सर सर एकच नका रे व्हेरी कम्फर्टेबल. काय कितें अपेक्षीत आसा सर कसो ओव्हरऑल तुमचो एक्झिट पोल कितें सांगता? आम्ही सांगता की फुल फ्लेजेड बीजेपी सरकार फॉर्म करता. सर फुटाफुटीचें राजकारण पळयता तेन्ना बीजेपी कडेन आतां पयलें वता की बीजेपीचे फुटतले कितें मेजॉरिटी फुल येतली? गोंयांत 14 फेब्रुवाराक जे 40 मतदारसंघां खातीर मतदान जाल्ले ताचो निकाल ब्रेस्तारा म्हळ्यार 10 मार्चाक आयज लागतलो. ह्या मतमेजणेक सकाळी फुडें राज्यांत 8 वरांचेर सुरवात जाल्या. खंय कोण निवडून येता हें अजूनय जनते मुखार कुवाडें आसा. दनपारची 12 मेरेन निकाल तडीक लागतलो म्हण अदमास गोंय वेंचणूक आयोगान व्यक्त केला. उमेदवारी मतमेजणी केंद्रार येवपाक लागल्यात. मतमेजणी केंद्रार कडक पुलीस बंदोबस्त दवरला. सगळ्या नेमांचे पालन करून लोकांनी सहकार्य करचे म्हण उलो उत्तर गोंयचो जिल्लो अधिकारी अजित रॉय हांच्यांनी आदी केल्लो आसा. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर, बट एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र, क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं, इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं. पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आपके प्लेसमेंट्स के चैप्टर पे सक्सेस का थप्पा यहीं से लगेगा. ये इन्हें बोलने की जरूरत नहीं, इनके प्लेसमेंट्स ही बोलते हैं. चूज मोर, चूज राइट. पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. मतदारसंघाचे जे लोक आसात तेंची म्हाका भरपूर साथ आसा आनी म्हाका आज विश्वास आसा की हांव आयज निवडणूक निश्चित जिखतलें आनी भरपूर मार्जिनान जिखतलें ही म्हाका खात्री आसा. कोणाक सपोर्ट करताले कोणाक सपोर्ट करताले कितले मार्जिन कितले कोणाक सपोर्ट मार्जिन कितले 2000च्या वयर मार्जिन दिवन हांव जिखून येतलें. बीजेपी सपोर्ट करतली. मॅडम कोणाक सपोर्ट करताली मॅडम बीजेपी कॅन्डिडेटाक उडोवन बीजेपीक सपोर्ट करतले तुमी? हांव म्हाजे निवडून येतरीच म्हाजे जे समर्थक आसात जे म्हाजे सपोर्टर आसात तेंचे विचार घेवन निर्णय घेतले. इलेक्ट जाले तुमी कोणाक ऑल द बेस्ट मॅडम. ना सध्या आम्ही तसे काय विचार ना. नंबर पळयता त्या 40 मतदारसंघात जनतेने कसो कॉल दिला तेजेर वचपाचें. कशें पळयता तुमी कितले मार्जिन? 4000 आमचे मार्जिन आसतले. लीड आमची आसतली 4000 गावडे मतदारसंघातले डेफिनेटली. गोंयान कोणाचे गव्हर्नमेंट फॉर्म जाल्ले अशें तुमकां दिसता? आता तेच न्ही असं पेटी बंद आसा आता रोखडेच तुमकां कळटलें. तुमकां आयडिया ना म्हणटा तुमी काय? ना आसा म्हाका विश्वास आसा म्हज्या कुळ देवाचेर नंदी गेल्यांचेर आनी म्हज्या भक्तांचेर म्हाका आयज पर्यंत सांबाळला आनी ह्या फावटी समजले ते बरे लोकांनी साथ दिल्ली आसा आनी सुरवातेक सांगता हांव म्हजे भितर विचार आसा मार्जीन बऱ्यापैकी मेळटली. हांव पयलीं पासून म्हणटा जे आज पर्यंत मार्जीन मेळना इतकी मार्जीन मेळटली सुरवातीक म्हणटा पूण हांव बऱ्यापैकी जिखतलो म्हणजे लोकांचेर म्हाका पूर्ण विश्वास आसा. पार्टीक कितले सीट येतले? पार्टीक बऱ्यापैकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटीन आमी जिखतात. हांव सुरवाती पासून हो स्टेटमेंट करता की एब्सोल्यूट मेजॉरिटीन हे जिखता आनी हॅट्रिक करता परत एक फावटी सरकार स्थापन करता म्हाजे सगळ्यांत चड मार्जिन हेवर मेळटलें तुमकां जाल्यार हे बीजेपी फॅक्टर काय बाबू फॅक्टर?
पळय कितें जाता आज पर्यंत हांव जे पयलीं अनेक इलेक्शन लढयला ते दुसरे पक्षाचे आसा भाजप पक्षाचे पक्ष खंयचो आसूं म्हाका म्हज्या लोकांचेर विश्वास आसा ज्या ज्या जाग्यार हांव आसा लोकांक म्हाका साथ दिल्ली आसा पक्षाचो साथ आसा सगळ्यांचो साथ आसा पूण लोकांचेर म्हाका विश्वास आसा देवाचेर म्हाका विश्वास आसा नंदीगणाचेर विश्वास आसा आनी लोकांचेर खास करून म्हाका लोकांचेर विश्वास जेणे करून म्हजो विजय निश्चित गव्हर्मेंट फॉर्म करता पयलीं पासून हांव सांगत आसा आज परत कोण सांगता गव्हर्मेंट भाजप फॉर्म करता एब्सोल्यूट मेजॉरिटीन भाजप येता जर कदाचित जर गरज ह्या ठिकाणी पडली जाल्यार सुद्धा अपक्ष आणि बाकीच्या लोकांचो साथ मेळटलो पण भाजपा सत्ता परत हॅट्रिक करता जे गोंयाक इतिहास जातलो गोंयाक आज पर्यंत जे हॅट्रिक कोणा सरकार जालें ना 3 वेळा कंटिन्यू सरकार केन्ना गेल्लो हो ह्या फावटी भाजप सरकार सर एकच नाका रे व्हेरी कम्फर्टेबल. काय कितें अपेक्षीत आसा सर कसो ओव्हरऑल तुमचो एक्झिट पोल कितें सांगता? आम्ही सांगता की फुल फ्लेजेड बीजेपी सरकार फॉर्म करता. सर फुटाफुटीचें राजकारण पळयता तेन्ना बीजेपी कडेन आतां पयलें वता की बीजेपीचे फुटतले मेजॉरिटी फुल गोंयांत 14 फेब्रुवाराक जे 40 मतदारसंघां खातीर मतदान जाल्लें ताचो निकाल ब्रेस्तारा म्हळ्यार 10 मार्चाक आयज लागतलो. ह्या मतमेजणेक सकाळीं फुडें राज्यांत 8 वरांचेर सुरवात जाल्या. खंय कोण निवडून येता हें अजुनूय जनते मुखार कुवाडें आसा. दनपारची 12 मेरेन निकाल तडीक लागतलो म्हण अदमास गोंय वेंचणूक आयोगान व्यक्त केला. उमेदवारूय मतमेजणी केंद्रार येवपाक लागल्यात. मतमेजणी केंद्रार कडक पुलीस बंदोबस्त दवरला. सगळ्या नेमांचे पालन करून लोकांनी सहकार्य करचे म्हण उलो उत्तर गोंयचो जिल्लो अधिकारी अजित रॉय हांच्यांनी आदी केल्लो आसा. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर, बट एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं, इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं. पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आपके प्लेसमेंट्स के चैप्टर पे सक्सेस का थप्पा यहीं से लगेगा. ये इन्हें बोलने की जरूरत नहीं, इनके प्लेसमेंट्स ही बोलते हैं. चूज मोर, चूज राइट. पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. मतदारसंघाचे जे लोक आसात तेंची म्हाका भरपूर साथ आसा आनी म्हाका विश्वास आसा की हांव आयज निवडणूक निश्चित जिखतलें आनी भरपूर मार्जिनान जिखतलें ही म्हाका खात्री आसा. कोणाक सपोर्ट करताले कोणाक सपोर्ट करताले कितले मार्जिन कितले पडटा कोणाक सपोर्ट मार्जिन कितले
2000च्या वयर मार्जिन घेऊन हांव जिखून येतलें. बीजेपी सपोर्ट करतली. मॅडम कोणाक सपोर्ट करतली? मैडम बीजेपी कॅन्डिडेटाक उडोवन बीजेपीक सपोर्ट करतली तुम्ही? ताकीद दिसता तुका? हांव म्हाजे निवडून येतरीच म्हाजे जे समर्थक आसात, जे सपोर्टर आसात, त्यांचे विचार घेऊन निर्णय घेतले. ऑल द बेस्ट मॅडम. ना सध्या आम्ही तसे काय विचार ना. नंबर पळयता त्या 40 मतदारसंघात जनतेन कसो कॉल दिला तेजेर वचपाचें. कशें पळयता तुमी? कितले मांडवी 4000 आमचे मार्जिन आसतले. लीड आमची आसतली 4000 गावडे मतदारसंघातले डेफिनेटली. गोंयान कोणाचे गव्हर्नमेंट फॉर्म जाल्ले अशें तुमकां दिसता? आता तेच न्ही, असं पेटी बंद आसा. आता रोखडेच तुमकां कळटलें. तुमकां आयडिया ना म्हणटा तुमी काय? ना. सांगत आसा म्हाका विश्वास आसा म्हज्या कुळदेवाचेर नंदीगेल्यांचेर आनी म्हज्या लोकांचेर म्हाका आयज पर्यंत सांबाळला आनी ह्या फावटी समजले ते बरेच लोकांनी साथ दिल्ली आसा. आनी सुरवातेक सांगता हांव म्हजी विचार घेतली आसा. मार्जीन बऱ्यापैकी मेळटली. हांव पयलीं पासून म्हणटा जे आज पर्यंत मार्जीन मेळना इतली मार्जीन मेळटली सुरवातीक म्हणटा, पूण हांव बऱ्यापैकी जिखतलो. म्हणजे लोकांचेर म्हाका पूर्ण विश्वास आसा. पार्टीक कितले सीट येतले? पार्टीक बऱ्यापैकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटीन आमी जिखतात. हांव सुरवातीपासून हो स्टेटमेंट करता की एब्सोल्यूट मेजॉरिटीन हे जिखता आनी हॅट्रीक करता. परत फुडें सरकार स्थापन करता म्हाजे. सरकार सगळ्यांत चड मार्जिन हेवर्थ मेळटलें तुमकां जाल्यार हे बीजेपी फॅक्टर काय बाबू फॅक्टर? पळय कितें जाता आयज पर्यंत हांव जे पयलीं अनेक इलेक्शन लढयला ते दुसरे पक्षाचे आसा भाजप पक्ष खंयचो आसूं म्हाका म्हज्या लोकांचेर विश्वास आसा. ज्या ज्या जाग्यार हांव आसा लोकांक म्हाका साथ दिल्ली आसा. पक्षाचो साथ आसा, सगळ्यांचो साथ आसा, पण लोकांचेर म्हाका विश्वास आसा. देवाचेर म्हाका विश्वास आसा, नंदीगेल्यांचेर विश्वास आसा आनी लोकांचेर खास करून म्हाका लोकांचो विश्वास जेणे करून म्हजो विजय निश्चित. गव्हर्नमेंट फॉर्म करता पयलीं पासून हांव सांगत आसा. आज पर्यंत कोण सांगता गव्हर्नमेंट भाजप फॉर्म करता एब्सोल्यूट मेजॉरिटीन भाजप येता. येद्या कदाचित जर गरज ह्या ठिकाणी पडली जाल्यार सुद्दां अपक्ष आनी बाकीच्या लोकांचो साथ मेळटलो. पण भाजपा सत्ता परत हॅट्रीक करता. जे गोंयाक इतिहास जातलो. गोंयाक आज पर्यंत जे हॅट्रीक कोणाक सरकार जाल्लो 3 गोंयाक कंटिन्यू सरकार केन्ना गेल्लो हो ह्या फावटी भाजप सरकार. सर एकच नाका रे. व्हेरी कम्फर्टेबल. काय कितें अपेक्षीत आसा सर? कसं ओव्हरऑल तुमचा एक्झिट पोल कितें सांगता? आम्ही सांगता की फुल फ्लेजेड बीजेपी सरकार फॉर्म करता. सर फुटाफुटीचे राजकारण पळयता तेन्ना बीजेपी कडे आता पयले वता की बीजेपीचे फुटतले. मेजॉरिटी फुल येतली.
14 फेब्रुवाराक जे 40 मतदारसंघां खातीर मतदान जाल्ले ताचो निकाल ब्रेस्तारा म्हळ्यार 10 मार्चाक आयज लागतलो. ह्या मतमेजणेक सकाळी फुडें राज्यांत 8 वरांचेर सुरवात जाल्या. खंय कोण निवडून येता हें अजूनय जनते मुखार कुवाडें आसा. दनपारची 12 मेरेन निकाल तडीक लागतलो म्हण अदमास गोंय वेंचणूक आयोगान व्यक्त केला. उमेदवारूय मतमेजणी केंद्रार येवपाक लागल्यात. मतमेजणी केंद्रार कडक पुलीस बंदोबस्त दवरला. सगळ्या नेमांचे पालन करून लोकांनी सहकार्य करचे म्हण उलो उत्तर गोंयचो जिल्लो अधिकारी अजित रॉय हांच्यांनी आदी केल्लो आसा. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर, बट एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र, क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं. इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं. पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आपके प्लेसमेंट्स के चैप्टर पे सक्सेस का थप्पा यहीं से लगेगा. ये इन्हें बोलने की जरूरत नहीं, इनके प्लेसमेंट्स ही बोलते हैं. चूज मोर, चूज राइट. पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. मतदारसंघाचे जे लोक आसात तेंची म्हाका भरपूर साथ आसा आनी म्हाका विश्वास आसा की हांव आयज निवडणूक निश्चित जिखतलें आनी भरपूर मार्जिनान जिखतलें ही म्हाका खात्री आसा. कोणाक सपोर्ट करताले, कोणाक सपोर्ट करताले, कितले मार्जिन कितले पडटा, कोणाक सपोर्ट मार्जिन कितले, 2000च्या वयर मार्जिन दिवन हांव जिखून येतलें. बीजेपी सपोर्ट करतली. मॅडम कोणाक सपोर्ट करतली, मॅडम बीजेपी कॅन्डिडेटाक उडोवन बीजेपीक सपोर्ट करतले तुमी. हांव म्हाजे निवडून येतरीच म्हाजे जे समर्थक आसात, जे सपोर्टर आसात तेंचे विचार घेवन निर्णय घेतले. इलेक्ट जाले तुम्ही कोणाक ऑल द बेस्ट मॅडम. ना सध्या आम्ही तसे काय विचारना. नंबर पळयता जे 40 मतदारसंघात जनतेने कसो कॉल दिला तेजेर वचपाचें. कशें पळयता तुमी? कितले मार्जिन? 4000 आमचे मार्जिन आसतले. लीड आमची आसतली 4000 सावड्डे मतदारसंघातले डेफिनेटली. गोंयान कोणाचे गव्हर्नमेंट फॉर्म जाल्ले अशें तुमकां दिसता? आता तेच न्ही, असं पेटी बंद आसा. आता रोखडेच तुमकां कळटलें. तुमकां आयडिया ना म्हणटा तुमी काय? ना म्हाका विश्वास आसा म्हज्या कुळ देवाचेर नंदी गेल्यांचेर आनी म्हज्या लोकांचेर म्हाका आयज पर्यंत सांबाळला आनी ह्या फावटी समजले बरे लोकांनी साथ दिल्ली आसा आनी सुरवातेक सांगता म्हजी इंटेन दिवची आसा. मार्जीन बऱ्यापैकी मेळटली. हांव पयलीं पासून म्हणटा जे आज पर्यंत मार्जीन मेळना इतली मार्जीन मेळटली. सुरवातीक म्हणटा म्हणजे लोकांचे म्हाका पूर्ण विश्वास. सो पार्टीक कितले सीट येतले? पार्टीक बऱ्यापैकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटीन आमी जिखतात. हांव सुरवातीपासून हो स्टेटमेंट करता की एब्सोल्यूट मेजॉरिटीन हे जिखता आनी हॅट्रिक करता. परत एक फावटी सरकार स्थापन करता. म्हाजे सरकार सगळ्यांत चड मार्जिन हेवर मेळटलें तुमकां जाल्यार हे बीजेपी फॅक्टर काय बाबू फॅक्टर? पळय कितें जाता आयज पर्यंत हांव जे पयलीं अनेक इलेक्शन लढयला ते दुसरे पक्षाचे पक्ष खंयचो आसूं म्हाका म्हज्या लोकांचेर विश्वास आसा. ज्या जाग्यार हांव आसा लोकांक म्हाका